आणि पवित्रात्म्याचं एकवट तुमचे सवय असो, तुमचे सवय असो. मोगाळ भावानो बहिणीनो, आज आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या आपरगडण्याची दबाजीक परब आम्ही आचरण करता. स्वामी जेजूनो ताकाच उगडा पेंगेल्लें फेस्त आम्ही म्हणटा त्या घरांचे जाणत्यांचे फेस्त म्हणून हे फेस्त नावाडला. आणि आज पौकर्न प्रत्येक तरान स्वामी जेजू ख्रिस्त सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या लोकांक आज उगडापो जाल्लो दीस जावन आसा. आयच्या ह्या विशेष दिसा आमी प्रत्येक तरान मागया तसो स्वामी आमकां आमी अनुभव केल्लो स्वामी आमी सगळ्यांक वांटोंक सगळ्यांक दिवंक आमी हेरांक ताकास दिवंक फावो करून दी. आमच्या जिविता द्वारे हेरांक सोम्याक आमी दिवंक आमचे जिवितच एक आदर्श जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञानुसरून सांगता, मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगें सदां संखार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनधिकारात मन प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वपदवीदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका देवाचा तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता
एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका अनेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी बोवार्थान वळखोंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुज्या महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उठ परजळेचा, तुजो उज वाडायला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्र तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोवती दिश्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हे पळोवन तूं परजळीत जातले, तुजे काळीज उठतले आनी रुंद जातले. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडटली, राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतले. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगार आनी दूंब हाडून शेबातावन सगळी येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचे उतर हे. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. देवा, नीतिवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाठय. राय कुवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशे तो तुझे परजेक नीतीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सलोन वरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. ताच्या दिसा न्याय नीत वृद्धी संद्रे मासासर शांती शिक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान युफ्रेटीस न्हंयेतावन पृथ्वीच्यान पर्यान राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. तुझे सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो,
तुमच्या हितापासून देवान एदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्तरान बरयला तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातल्लो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भाग्यवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुट सुवार्ते मारिफात दुदेवासोवे हेर जातीच्यांनी देवाच्या जायजांची वारीसदारां. ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेसुतेन देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतर हे. देवाचे गोड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उदेले तें ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तो व्हड हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदें दिता थोडे ज्योतिश जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा. उदेलें तें ताचें नेकेद्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच बरी सगळें जेरुसलेम. तो व्हड हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोनचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक तुजे परशेक चलयतलो गवळी. तो व्हडलो हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेद्र तांकां दिश्टीक पडलेली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून वचा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचोन ताका नमस्कार करीत जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें. तें आनी शेकी बाळोक आसल्या त्या जाग्याक वयर वचोन रावल्लें तें तांणी तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मोरयेक सांगाता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली देरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो कानिको, भांगार, धुंप, रक्तांबळ. पूण हेरोदेस हरशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दै मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या उजवाडान जियोवन सुवार्ता परगट करची नेकेत्रां आमी जावया. क्रिस्ताच्या उजवाडान जियोवन सुवार्ता परगट करची नेकेत्रां आमी जावया. मदर तेरेसाच्या जिवितांत एक फावटी घडिल्लें एक घडीत अशें आसा. एक दीस एक व्यक्ती तिचे जर्शीन येवन म्हणटा, मदर तूं ह्या कोडकारांक, कितें जासरो नातल्ल्यांक, ह्या निर्गतिकांक जायतें करताय.
आनी जर कोणेय म्हाका 1,00,000 रुपये दिलो जाल्यार हें काम बिलकुल म्हज्यान करूंक जावचें ना. आनी तो वळो मदर त्या व्यक्तीक म्हणटा, तुका 1,00,000 रुपये दिल्यार तूं करचो ना न्ही, म्हाका 1 करोड दिल्यारय हांव हें काम करची ना, पूण हांव हें करतां म्हज्या सोम्या खातीर. नतलांच्या काळार एक भोव आपुरबायेचें गीत आमी गायता. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू म्हजो बाळ मोरयेचो. ह्या नतलांच्या काळाच्या अखेरेच्या दिसांनी आमी आसा. आनी आयच्या दिसा जेजू त्या जेंतिलांक, तेगा रायांक, जाणट्यांक मेळचें, ताकाच ताणें उगडापें करचें फेस्त आमी आचरण करता. आयच्या दिसा जेजूक पळोवंक नेकेत्राची गरज ना. आयच्या दिसा जेजूक पळोवंक आंज बेवडव्यान येजय म्हणून ना, बगार जेजूक पळोवंक आमच्या भोंवतणी आसच्या म्हज्यास्त ल्हान भावा भयणी मदें जेजू म्हाका आनी तुका पळोवंक मेळटा. आयचें पयलें वर्साप आमी आयकलें. आनी इजाया प्रवादी जेजू जल्मोवच्या की 800 वर्सां पयलें थंयसर प्रवाद करनासलो. आनी इज्रायल घरांक तो लोक सदां डिप्रेशनान, म्हणजे कितेंच जिवितांत बरो वचनातले बरी आसलो. आनी तसल्या लोकांक इजाया प्रवादी म्हणटा, परजळीत करचो उजवाड देव फावो करता. आनी तो वेळ आयला म्हणलें सत एका दर्शनांत पळयल्लें तें कळीत करता. आनी ताच्या प्रवादपणाची उतरां, जशें उदेंतीची सूर्यो पृथ्वेचो काळोख पयस करता, तशें इज्रायलाच्या सोडवंदार सूर्य कसो वयर सरतलो आनी लोक त्या उजवाडान कसो चलतलो आनी सर्वेस्पराची महिमा कशी परगट जातली म्हणलें सत उगडापें करता. आनी थंयसर ती येता आसतना भांगार दुंप हाडन येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. आयच्या दिसा ते एक जाणटे भांगार दुंप रक्तांबळ हाडन जेजूक अर्पण करूंक म्हूण आयिल्ले. आनी थंयसर आमी पळयता जें कितें इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें सत जावंक पावता. आयच्या दुसऱ्या वचपांत थंयसर आमी आयकलें, जेजूच्या येण्या वेळार जुदेव जेंतिलां मदें विरोधपण आसलें. जुदेव परजा आपूण विंचून काडलेली परजा, आपुणूच वडो, आपुणूच देवाच्या मोगाची परजा म्हणलें चिंतून आसली आनी हेरांक हिंसून आसली. आपूण मात्र वडो, आपूण मात्र देवाक मोगाची, हेरां कनिश्ट, हेर लोक देवाच्या मोगांत नांत अशें तांकां हिंसून जियोन आसली. आनी आमी पळयता हेर कीड म्हणून लेखिल्ल्या वेळार सांपावले एफेस घरांक एक गूट तांच्या मुखार दवरता. तो जावन आसा, सुवार्ते मारिफात जुदेवां सवें हेर जातीच्याय की देवाच्या दायजाची 6 वारेसरां केल्यांत. जेजून ताच्या सुवार्ते वरवीं, ताच्या जिणे वरवीं सगळ्यांकी आपणाच जरशीं ओडल्यांत आनी हर एकलीं जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणेंत वांटेली जातात म्हणलें सत सांपावल विवर्सिता. आनी आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता जेजू सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवंदार. आज थंयसर आयिल्ले ते जाणटे कितें आसात ते केवल पळयत बस उदेंतीचे जाणटे आमी म्हणटा. आनी तांकां
जेजून ते सोदना करन आयिल्ले, दुसरे दुसरे कडेन विचार करन थंयसर आयिल्ले. आनी आमी पळयता जेजून आपणाकच उगडापें करचें. एफिफनी म्हणून ह्या फेस्ताक आनी एक नांव आसा. एफिफनी म्हणलो शब्द ग्रीक शब्दाच्या एफिफानिया म्हणल्या शब्दांतून आयला. आनी एफिफानिया म्हळ्यार उगडापण. जेजून ताकाच उगडापें केलें. आनी केवळ एका जातीच्या लोकांक मात न्हय, सगळ्यांकी हेर जातीच्या लोकांकी जेजून ताकाच उगडापें केलें. आनी आयच्या दिसा तो जेजू त्या जेंतिलांक थंयसर त्या तेगा रायांक जाणट्यांक थंयसर मेळ्ळो. आनी जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत तांची जिवीत पयलेंचे बरी जावंक ना. ते पयलें सोदून गेले रायाच्या रावळेराक, हेरोदेसाच्यान गेले. पूण जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ते दुसरीच वाट थंय गेले. म्हणजे थंयसर बदलावन जाल्ली आमी पळयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जेजू म्हज्या जिवितांत आयल्या उपरांत, जेजू म्हज्या सांगात आयल्या उपरांत म्हजें जिवीत कशें आसा हें आज हांवें व्हरोन पळोवंक जाय. जेजू म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत म्हजें जिवीत पयलेंचे बरीच आसा की वा म्हज्या जिवितांत बदलावन जाल्या. म्हज्या जिवितांत कितें बरी बरेंपण जालां. हांवें जेजूक म्हज्या ल्हान भावा भयणी थंय पळयिल्लें आसा गी. जेजूक उगडापें करूंक नेकेत्राची गरज ना. हांवें सुरवेर सांगलें बरी, वा आंजबडव्यांची गरज ना. बगार म्हज्याच ल्हान भाव भयणी मदें कोणी गरजेवंत म्हाका मेळ्ळो, कोणायकी कांय बरी कुमोग करचें अवकाश म्हाका मेळ्ळो, थंयसर हांवें जेजूक दिवंक जाता. तर आमकांच आमी विचारया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक हांवें भेटल्या उपरांत म्हजें जिवीत कशें आसा. जेजूक हांवें स्विकार केल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत कितलें बरी बदलावन आसा गी, बदलावन आयल्या गी. जेजूक भेटल्या उपरांत हांवें म्हज्याच भोंवतणी आसच्या भाव भयणीक कितें पणी केलां गी. तसो येवकरेस्तांत लो जेजू आमच्या काळजांत, हर एकल्याच्या काळजांत येता. तोवळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परिवर्तन जावंक जाय, बदलावन जावंक जाय. म्हज्याच बोवारी आसच्या लोकां मदें जेजूक पळोवंक सोम्या तुमचो म्हाका आदार दी म्हणून मागया. आमेन. आमचो भावार्थ आतां आमी विचारया. सतमंतां देवाक, सरपदेदरा पापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेजे एकल्या पुताक आमच्या सोम्या सो पवित्र गर्भेत संभोवलो, ओंकार मरयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस असले, ताका कुस्तां चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तसेच मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गात चडलो, सर्पद्वेदार ते बापाच्या उच्या बसला, तेंतां जिव्यांचे मेल्ल्यांचे सतमंतां पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुळीचें जिवन बोन ससाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या जिवितांत जेजूक हांवें प्रगट करूंक आनी म्हाका मेळिल्लो अनुभव सगळ्यां सांगता वांटून घेवंक सोम्या म्हाका आदार दी म्हणून आमी मागया. आमची मागणी प्रार्थना त्या सोम्या मुखार आतां आमी दवरया. बापा, तुज्या पुताची सुवार्ता प्रगट करच्या आमच्या पापसाहेबांक, सर बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मिकांक भावार्थान थीर कर. बाळका जेजूचो स्पर्श आपणावन तो सदैवीक अनुभव भावार्थी लोकांक पाठोवंक तुज्या आशिर्वादान तांकां भर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या थंय तुज्या पुता क्रिस्ताचो उजवाड परजळोवंक
आणि तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थीपणी सदृढ राष्ट्राचे प्रगती खातीर वावुरचे बरे मोन तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक नाझारेताच्या भगवंत कुटुंबान सलमोंको हाडून आमची कुटुंबां तुवें पवित्र आनी आशिर्वादीत केलाय. हे सत आमी जाणा जावन आमची कुटुंबां भगवंतपणाची आनी सुवार्थेचे उजवाडाची परजळीक नकेत्रां जायशी कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. समेस्त युवा जाणांक बरो फुडार विंचून काडूंक कृपा दी. तांणी समेस्तांनी वायट संगतीचेर जैत व्हरून तुज्या पुताक साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सुवार्ते मरिफात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी फरगजेंत आनी समाजेंत शांती स्थापीत करची हातेरा जावंक आमकां रुपीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवं क्रिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जावच्या आमी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान जिवन सुवार्ता परगडची नेकेत्रां जावन आमच्या भावा भयणीतय जेजूको भेटोवंक बाळक जेजूको साक्ष दिशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे सर्व वैयक्तिक गरजो सुमयाच्या पांयांतळी आमी दवरया. सर्गींच्या मुखार बापा आता आमी उचारलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे. प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत तुका पळोवंक आनी आमच्या ल्हान भाऊ भयणी मध्ये तुका आमी पळोवंक आनी तुजी सुवार्ता परगट करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C7. Sitaw Bapa O Undo Gowanso O Sitaw Bapa Iwainaci kals Kami tuka Kan gitu सर्गीच्या राया आमची ही काणीक भेटयता आज तुका मोगाची. मुझा भाऊ बहिणीनो मुझ्या आणि तुमचे हे बलिदान सर्वोद्धार देव बापाक मानत असलें जाऊन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वोद्धार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आम्ही तुका भेटोंक भांगार तुंबानी रक्तांबळ घेवन येवंक नाव भगार गवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन या देण्यांच्या रूपान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक आम्ही बावरदान वळखता ताचे बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोषणाक घेता. तर तुझ्या पवित्र सभेच्या या देण्यांचेर तुझी दयाल दिश्ट घाल म्हण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वरशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्धार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
आईच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजी सोडवणेचें सस्नीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी तांचें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दरबारां सांगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेश्वराचे नावे येतात सर्गी तुका सर्गी तुका. असल्या दिनवाशी खालसा अनुभव दयाळ बापा तुझ्या पदाचे जो क्रिस्त वरवीं आमी तुझे मुखार येता बलिदान करूंक ही आमी ही देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुझ्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तीन तूं राख आनी चलय आख्या प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा बसोत, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा बसोत आनी धनुतांनी प्रगटलो तोच बोवाड सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसोत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बोवाड आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वागणूक हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज तुजो एकलोच पूत तुज्या महिमेचो ससनीक भागेली खरो मनीस जावन आमचे मदें दिश्टीक पडलो तो भोव पवित्र दीस समरमता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच संवकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भगवान जुजेक तशेंच भगवान पेद्रो आनी पावल आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्तसाक्षांक समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या कॅसनले आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. कश्ट मरण जसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची.
तेच परी जवान जातस ताणे खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हळाय, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत सुमेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Poverta so good purgatoria. सुम्याचे तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडला. तुझ्या येण्याक सौम्याचे आम्ही अद्रिकता. बापा आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुनर्जीवन बनाचो आणि सर्गार सोडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या तेणी आंतली महिमे वोन देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस टिकाल. तुझ्या निती वंशा बेलाची देणी भावार्थाच्या बाबा अब्रामाचो यजन तुझ्या याजका मेल्कीसेदेकीची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशे वेदी वयली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत सेतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची खाकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यान आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त सदां मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत कागोचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फोवो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफन मातियास आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेची तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर्वंदनानी वैभव तुका सस्ताच्या सस्नाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर दोग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरेंद्राचे जो क्रिस्त येणे बरोबर शानत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार कागोलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटकी पदवेली महिमा तुजी सुसंच्या सुसना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग सुगत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्त देवाची शिये
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. फळे हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आपणाकच त्या जाणट्यांक उगडापो केल्लो तो. आयच्या दिसा आमच्या काळजांनी तो येता. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्वां सुभागी. सुमयाते म्हजे भितर येवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका D58. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडेना. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडेना. सोमी मोसो गोडी कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. पांचवो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेष दिता. प्रशांत उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी सदां घटाय दिता. सारक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडेना.
आज आम्ही स्वीकार केला. आमच्या ल्हान भाव बहिणीमध्ये ताका पळोवंक, ताका आमी सदांच अत्रेगून रावोंक. सुम्या म्हज्या ल्हान भाव बहिणी मदें तुकाच हांवें उगडापें करूंक. सुम्या तुजी कृपा दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना बरी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बावरतान त्याच जेजूक हुंड्या वायनाच्या रुपान वळखला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीन सकाळच्यां ताका भेटयल्यान त्याच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमच्या बावार्थाची नदर जेजूचेर आसो. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणींकी आमी दाखोवंक शेगी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परसळान सुकेस्त जावन तुका दिन वाजोंक पावो. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या परगडण्याच्या फेस्ता संदर्भी एक विशेष आशीर्वाद पवित्र सभा दिता. तकलीफा गावन तो स्वीकार करसो. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावर्थांत बरवर्शांत आनी प्रीत मोगान तीर करूं. काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताटलो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणीकी तुम्ही उजवाड जावच्याक तोच तुमची क्रिस्ती जिवीत परसडीत करूं. नेकेद्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी वट संतसान वळखलो. तशेंच हे संवसारी पयन समतच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवीदार देवा आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भावात्यानो येया संतोषान उल्हासान येया तुम्ही येया बेल्या शिरात. पोळेया जल्माल्या बडव्याच्या राया येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया दनिया. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. कृपेने वर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
ताच्या इश्टांक सो